बायला संघटनांनी आवाज काढले उपरांत पर्यटन वाठारात फातोडेर मेरेन बार्रां उक्ती दवरूंक लायसनां दिवपाचें सरकारान सध्या बंद केलां। अशी लायसनां दिवपा खातीर सरकार धोरण थारायता म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मिडियाक उलोवन दाखयले। मुख्यमंत्री म्हणटा पर्यटना खातीर गरज आसा त्याच बार्रांक लायसनां मेळटलीं। मायज फी भरून फातोडेर 4 मेरेन बार्रां उक्ती दवरूंक लायसन दिवपाची अधिसुचोवणी सरकारान कांय म्हयन्यां फाटीं काडिल्ली। फातोडेर 4 मेरेन बार्रां उक्ते दवरपाच्या निर्णयाचेर टिका जाल्ल्यान आनीक बार्रांक लायसनां दिवचे ना अशें सरकारान सध्या थारायलां। पण आतां हांवें सगळ्यांक इंस्ट्रक्शन दिलां की टेम्पररी इमिजिएटली कोणाचें एप्लिकेशन आयलें जाल्यार कीप इट ऑन होल्ड। वी आर मेकिंग अ पॉलिसी बाय वीच ओनली आफ्टर अ स्क्रुटिनी कमिटी certifies that a particular bar would not create any problem for law and order, have not indulged in the earlier period in gundagiri, dadagiri, maramari. Only after the committee scrutinizes and recommends, the government will consider such extra time in the interest of tourism. सोरो विकपाचो नेम काँग्रेस सरकारान सदळ केल्लो। आपणाल्या सरकारान सोरो विकपाचेर नियंत्रण घाला असो दावो मुख्यमंत्री पर्रीकारान केला। I have restricted retail sale of packed bottles only up to 9 o'clock. Are you aware of this? मागीर पयला हांवें source of first liquor I have closed. तुम्ही हे सगळो अभ्यास करा मरे आमी कितें करतात कितें ते कितें छापतात आनी मागीर तांकां ते कितें तरी मेळटा बातमी ती बातमी घेतात ते आनीक बोवाळ घालतात जशें हांवें ओबीसीचे दाखयल्लें। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी देवेंद्र गांवकार। मुरगांव पालिकेच्या वॉर्ड नंबर 5ची पोटवेंचणूक आयतारा जातली। सरकारी अधिकारिणीचो गैरवापर करून थळावो आमदार उमेदवारांक अर्ज फाटीं घेवपाक लायता असो आरोप मुरगांव कृती आनी विकास समितीन केला। कोर्टान नगरसेवक राजेश रेडकाराक फाटल्या वर्सा ऑक्टोबरांत अपात्र थारायल्लो। मुरगांव पालिकेच्या वॉर्ड नंबर 5त संजय मांद्रेकार, संजय सातर्डेकार, अमर फट्टे आणि सतीश खडपकार हे 4 उमेदवार उबे रावल्यात। भाजपा सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर करून आपल्याक सतयतात असो आरोप मुरगांव कृती आणि विकास समितीचो उमेदवार संजय मांद्रेकारान केला। उमेदवार अमर फट्टेन संजय मांद्रेकाराक तेंको दिला अशें संकल्प आमोणकारान सांगलें। म्हाका विड्रॉल करपाक नॉमिनेशन फॉर्म बरोच प्रेशरायज केला। म्हजी आवय म्युनिसिपालिटी ऑफिसान गेल्ली, जस्ट MLAक मेळपाक गेल्ली। तेथं एक प्रोग्राम आसलो कितें तरी बारीकशें काम शिरपान उरलेलें तेच्या खातीर गेल्ली। तेन्ना MLAन कितें समजलं तूं कोणाच्या ऑफिसान येयला काय चालला म्युनिसिपालिटी तुजो चेडो कितले फावटी इलेक्शनाक बसता तितले फावटी हांव ताका डिफीट करतलो ही म्हाजी चॅलेंज म्हणपाक म्हाज्या आवय तेणी ती उतरां उलोवपाची न्हू म्हाज्या आवय कडेन। ते 6 तारखेक जेन्ना ते विड्रॉ जायना अशें तांकां दिसलें कित्याक आमचे 12 तारखेक पार्लमेंट इलेक्शन आसलेलें आनी 6 तारखेक हेंचे अनावन्स डिक्लेअर जाल्लेले। बट जेन्ना ते विड्रॉ जायना अशें दिसलें ते सांजे कडेन 5:30 नोटिफिकेशन काडलें की इलेक्शन इज बीन पोस्टपोन टू 22। सो जेन्ना तुमी नोटिफिकेशन जर पयलीं काडलेलें जाल्यार विड्रॉवलाक तुमी कित्याक रावलेले 4 पर्यंत आनी 4 जेन्ना विड्रॉवल जायना तशें जाल्यार 5:30 तेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडलें कितें बाबा द इलेक्शन हॅज बीन पोस्टपोन। सो हेजे भितर सगळ्यांक दिसून येता कितें जशी गव्हर्मेंट मशिनरी हेज्या फाटल्यान यूज जाली आनी कित्याक जर 6 तारखेक जर इलेक्शन जाल्लेलें जाल्यार आमकां फूल गॅरंटी आसलेली की 6 तारखेक हे इलेक्शन आमी जिखपाचें आनी हेजो परिणाम पार्लमेंट इलेक्शनाचेर जातलो हेज्या लागून तेंच्यांनी हे इलेक्शन पोस्टपोन केल्लेलें आसा। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। ताळगांव पंचायतीच्या वेंचणुकेचो प्रचार शुक्रारा सोंपलो। मतदान आयतारा। ताळगांवच्या लोकांनी धमकी आनी पयशे वांटपी लोकांक कडेक दवरून बरे उमेदवार हाडचे। आपूण ताळगांवची कामां जाग्यार घालता अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान जाहीर केलां। बीजेपीचो म्हणयारो म्हणटा ताळगांवचे वेंचणुकेंत बीजेपीचें एकूच पॅनल आसा मात पॅनलांच्या फुडाऱ्यांचो सूर वेगळोच। शुक्रारा ताळगांव पंचायतीचे वेंचणुकेचो प्रचार सोंपलो। सध्या थंय आमदार बाबूश मोन्सराताचे आनी बीजेपीच्या पॅनला मदीं प्रचार बरोच रंगार आयला। दोगूय पंचायतीचेर आपापलो बावटो चोडोवंक सोदतात। बीजेपीन ताळगांवां एकूच वॉर्ड जिखून दाखोवचो म्हूण बाबुशान आव्हान दिलां। बीजेपी म्हणटा वॉर्ड कित्याक पंचायत जिखतले। They have taken the challenge. They have worked hard, and now it's up to the people to decide. They have seen what is Babush. They have seen his performance in his panel. So ultimate masters are the people. They have done their best. We are backing them, and it's up to the people. He is free to give challenge, and we are also giving him challenge. ताळगांवां विधानसभेचे पडेल भाजपा उमेदवारांची सध्या तोंडां वेगवेगळ्या दिशेन। बीजेपीचे दत्तप्रसादा बरोबर आग्नेल सिल्वेरानूय पॅनल घाला।
ताका बाप्पाचोय तेको. मात पक्षाच्या म्हणयाराक विचारल्यार तो म्हणटा तांचे एकूच पॅनल. Basically, there are two panels. One is a panel which is backed by the sitting MLA. One is a panel which is propped by the BJP Mandal of Talegaon. आता पळयात पॅनलाचे फुडारी कितें म्हणटात. सपोर्ट करपाक फस्टून ना आमी मेजॉरिटीन येतले न्हू. आमी 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 ट्राय करता 7 सिटां हाडपाक आमची आनी आमची मेजॉरिटी करपाक. घराघरान जे तिने आमकां प्रोत्साहन दिलां. घराघरान लोकांनी आमचे म्युन्सिपालिटीचे कामाचे 5 वर्सां म्युन्सिपालिटी काम केलां ते हें केलां. वेलकम केलां लोकांनी. तुमच्या सारके लोक जाय म्हणून सांगलां थंय. बाबूश मोन्सेरात मात विरोधकांक हिसपाकच धरना. I am competing with myself. I don't have any competition. That's what I feel. I know and I have the confidence of the people because when I went to each and everyone's houses, in fact, because they said that our support is there for you for what work you have done for Taliban. 15 वर्सां जाली ताळगावची पंचायत आनी मतदारसंघ बाबुशा कडेन आसा. मात ताळगाव फुडें सरना. लोकांनी पयशे आनी धमक्यांक भिनासतना मतां मारची, बरे उमेदवार हाडचे. सरकार ताळगावची कामां करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान थंयचे बीजेपीक नेट लायलो. हय, तांकां निवडून हाडूनी हांव पूर्ण तालिगांव तांकां सांगलां तुमचें पूर्ण डेव्हलपमेंट करून दिता. गेले 10-15 वर्सांचे डेव्हलपमेंट थंयचो आमदार करूंक शकले ना. तें डेव्हलपमेंट तांकां 5 वर्सांत करून दिता. सो माय अपील टू द पीपल इज रायज अबाउट द टेरर एंड थ्रेट्स एंड ब्रायबरी एंड इलेक्ट अ गुड पॅनल. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसो.